कुंकळे सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली चायना वॉल वादात अडकल्या। सोसेदाद जमनीचेर अतिक्रमण करून हे कंपाऊंड वॉल बांदिल्लो। याविषयी कुंकळे नगरपालिकेत कागाळूय केल्ली। तशेंच मार्च 2023च्या शियाळी अधिवेशनातूय आमदार युरी आलेमाव हांणी हो विषय मांडून हाचेर सखोल चौकशी करून कारवाय करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिले। Of illegalities, pollution, encroachments in the Kunkolim industrial estate. On 19 January 2023, I had raised the issue about air and water pollution and loss to the state treasury with evasion of GST by some units in the Kunkolim industrial estate. I was told by the Chief Minister then that officials had already been sent on 19 January instant to inspect various units in the Kunkolim industrial estate. Fact is, encroachments have been done by these people outside industrial zones. They are getting into Sociedad lands. They are doing this pollution, bore wells, so much of pollution is happening. People, they are dying because of cancer. And you all, instead of, they are building now walls. I said like the Great Wall of China. How are they going to, does your department allow them to go outside industrial zones? Is that permitted? Are they allowed? Then you should take them in the city also. Can they just go on expanding? So there has to be an inquiry, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that this is a very serious issue, because this is the third time after being an MLA I have raised this issue. China wall तू जो म्हणता पळय न्ही ती कंप्लेन म्हाज्याय कडेन पावल्या। हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला 4-5 दिसां पयलीं, आनी ताजेर जर तुजे एके वाटेंतल्यान सोसेदाद जे आहा पळय न्हू तेच्यानी एनक्रोचमेंट म्हणून तेच्यानी लेटर दिला। दुसरे वाटेंतल्यान तुजो सोसेदादचो जो कोण एकटो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय न्ही तोच ताका घेवन येयला, आमीच ताका जागा दिल्या म्हणून। आतां म्हाका कोण कळना कोण सारको तो। लेट मी कंप्लीट तू इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भायर सोसेदाद प्रॉपर्टीची जागा आसा। थोडे जाण तुजे कुंकळेंतलेच गांवकार म्हाज्या कडेन आयले, आमची सोसेदाद प्रॉपर्टी म्हणाले तेंच्यांनी खाल्ली, तेंच्यांनी एनक्रोच केली आनी येते। दुसरो तोच मेंबर एकटेलो आपूण म्हणलो सोसेदादचो प्रेसिडेंट म्हणपा लागलो, आनी आमीच जागा ताका दिल्या म्हणलो। आतां ती खरीच दिल्या काय कितें, कितली दिल्या काय कितें, ही हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलां, म्हाका रिपोर्ट येवंक ना अजून। तूं व्हेरीफाय कर, बट तेजी एक्टिविटी बंद केल्या। आयच्या घडीक ती एक्टिविटी जे एक्सपान्शन कितें केल्लें पळय न्ही ते ऑलरेडी स्टॉप केलां। 2 वर्सां जावन गेली, अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येतकीच परतून एक फावट थळाव्यांनी हो विशय लावन धरला। देखून आता तरी सरकारान हाची दखल घेवन वीज खात्यानूय गांभीर्यान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी थळावो अविराज देसाई हांणी केल्या। हो इश्यू जवळ 1.5 वर्स 2 वर्सां चलत आसा। इन द लास्ट असेंब्ली सेशन आवर ऑनरेबल सीएम डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले ही विल कंडक्ट एन इन्क्वायरी इन दिस फुल एपिसोड ऑफ दिस एनक्रोचमेंट विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा। आणि म्हाका जाल्यार दिसता हेजेर कांयच जावं ना, हालचाल कांय जावं ना। जी दिसपट्टा ती शेड आसा तेजेर स्टे आसा कोर्टाची, बट दिस कंपाऊंड वॉल जे कंपाऊंड वॉल असेंब्लीक गाजल्ले एज ए चायना वॉल म्हण ते दिश्टी पडटा पळय, इट इज ऑलमोस्ट 206 मीटर्स। हांव तितू कंप्लेनंट इन द कुंकोलीम म्युनिसिपल काउन्सिल। कुंकोलीम म्युनिसिपल काउन्सिलां ही केस जवळ 2 वर्स चलता, हेजेर कांय इम्प्रुवमेंट ना। वो स्ट्रक्चर जो आसा वो फुल इलिगल स्ट्रक्चर। आता म्हाका एक स्पष्ट गव्हर्नमेंटा विचारपा जायो, मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरा विचारपा जाय, तुमगे तर जमीन एनक्रोच जाता आणि तुमगे जमनीचेर तर कंपाऊंड वॉल आसा जाल्यार तुमी कित्याक ओगी आसा? गव्हर्नमेंट सेक्टर्स आणि ऑथॉरिटीज कित्याक ओगी आसा हे तुमकां पळोवपाक टायम ना? मागता आनी एक कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पार्टी जावची आणि जे हो एनक्रोचमेंट केला तेंगे प्रॉपर्टी भितर तोय सरकारा मुखार दवरचो म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।